मोगाच्या भयणी भावानो, आयज देवाचें उतर आमकां दोग ओस्तोऱ्यां विशीं दोग ओस्तोऱ्यांची देख दिता. पयली आना सामुएलाची आवय आनी दुसरी आमची आंकवार मारिया. कशें तांणी देवाचेर विस्वास ठेवलो, भावार्थ ठेवलो आनी कशें तीं आपणाकूच देवाक स्वाधीन करतात, आपणाकूच देवाक भेटयतात, ती आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. हाच्या पयलीं वाचपांत आमी आना विशीं आयकलां. तिका भुरग्याचें देणें फावो जावंक नासलें देखून जायतीं वर्सां ताणें आपलें आपल्या जिवितांत दूख भोगलें. दुसऱ्यांनी ताची टिका केली, पूण आना देवा पासून कोडसरून वचूंक ना. तिणें आपलें काळीज कोडसाणेन बंद करूंक ना. तिणें तें दूख मागण्यांतल्यान देवाक उबारलें आनी देवाचेरच विस्वास दवरलो, देवाचेर भावार्थ ठेवलो आनी शेकी देवान तिच्या मागण्यांक जबाब दिवन तिका एका पुताचें देणें फावो केलें. आमी जाणा तो सामुएल ताचें नांव. आनी सामुएलाचो जल्मा उपरांत जें आना करता तें आनी खूब म्हत्वाचें. आना कितें करता, ती त्या बाळकाक देवाक भेटयता. ती म्हणटा, हांव मागतालीं तो होच बालोक, तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताणें ताचें सगलें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराक भेटयता, ताका सर्वेस्पराचीच आदी करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां मेळटा, देवाचें देणें, बेसांवां, बरेंपण जें आमी भोगता, तें सगलें देवातावन येता आनी तें आमी देवा खातीर देवाकूच भेटोवंक गरज म्हूण आमकां पयलें वाचोवपाची कळीत करता. तशेंच शुभ वर्तमानांत आमी आंकवार मारये विशीं आयकलां. आना भाशेन मारयेकूय एक व्हड देणें फावो जाल्लें. न्हय फकत एक भुरग्याचें देणें, पूण स्वता देवाच्या पुताचें देणें तें. जेन्ना मारिया एलिझाबेथीक भेट दिवंक वता तेन्ना मारिया देवाच्या मनाक तुस्त गीत गायता. आनी आमी हें जायते पावटी आयकलां आसतलें. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या दारुका सोवें, म्हजो जीव मुरगोडटा. मारिया आपणाची तुस्त करिना, पूण ती देवाची तुस्त करता. मारिया देवाची तोखणाय करता, कित्याक देवान तिचेर मोगाची नदर घालून तिका एक व्हड देणें फावो केलें म्हूण. आनी अशे तरेन तिचो अखंड भावार्थ तिच्या ल्हानविकायेंतल्यान, तिच्या ह्या स्तुती गितांतल्यान आमकां दिसून येता. म्हज्या भयणी भावानो, आना देवान दिल्ल्या देण्याक आपल्या मोगाच्या पुताक देवाक परतून दिता, भेटयता, देवाक भेटयता. आनी मारिया आपणाकूच स्वताकूच आपलें जिवीत देवाक भेटयता. दोनूय वस्तुरी आमकां आमच्या जिवितांत देवाक स्वाधीन करूंक, आमचें जिवीत देवाक भेटोवंक एके भाशेन आमकां उदाहरण दितात. तेच भाशेन मारिया आनीक व्हड आमकां एक शिकवण दिता. सगल्या वेळार आमी देवाक वाखाणूंक, सगल्या वेळार आमी देवाची तुस्त करूंक, सगल्या वेळार ताका आर्गां आनी दिनवास दिवंक. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना आमी आमकांच प्रश्न करुया. मारये भाशेन म्हज्या जिवितांत आमकां जायतीं देणीं फावो जाल्यांत. करतात काय हांव देवाची तुस्त आनी वाखाणी त्या देण्यां खातीर? करतात काय हांव देवाक आर्गां आनी तुस्त त्या देण्यां खातीर? आनी मारये भाशेन म्हजें जिवीत देवाक भेटोवंक आसा काय हांव तयार? आयज आमी ह्या दोनूय प्रश्नाचेर नियाळ करुया. आमी क्रिस्त येण्याक तयार जातना देवाची सदांच स्तुती करूंक, ताका वाखाणी दिवंक आनी आमचें जिवीत ताका मानवता ते भाशेन जियोंक ह्या मिसा भेटेन देवाची कृपा आनी बळ मागुया.